नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोवा मायल्स आनी टॅक्सीकारांमदीं परतून पेटले घेर। गोवा मायल्साची टॅक्सीकारां आड हणजूण पुलिशेच कागाळ। गिरी सर्कला कडेन फुटली उदका पायपलायन। हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेले फुकट। वास्कोकारांक फटोवपी नूर अहमदाच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा जातली सुनावणी। वास्कोच्या प्रथम वर्ग न्यायालयांत जामिना खातीर दाखल केला अर्ज। मया पारंपारीक पद्दतीन मनायलो नव्याचो उत्सव। मया केळबाय पंचायतान खेतोबा आनी शांतादुर्गा देवस्थानान एकठांय येवन मनायली परब। जळी मळीक थुकचे परस सेफ्तो पॉजचो करात वापर। वास्कोचे आमदार दाजी साळकाराचें आवाहन। आनी यशस्वी जातले जाल्यार कष्ट सोंसपाकूच जाय, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोवा मायल्स आनी बार्देसांतल्या टॅक्सीकारांमदीं परतून एक फावट घेर पेटला। शेनवारा राती कडेन एका प्रवाशाक घेवन गेल्ल्या गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हराक मारबोडे केल्ल्याची कागाळ हणजूण पुलिशेन नोंदयल्ली। ह्या प्रकरण जेन्ना गोवा मायल्साच्या संचालकाक कळ्ळें तेन्ना ताणें हेरांक घेवन हणजूण पुलिशेन स्टेशना कडेन धांव मारली आनी कंप्लेंट केली। जे टॅक्सीकार हांगा पळय जमलेले आहा होल अंजुनाचे, आनी मेन थिंग म्हटल्यार आमी मेजॉरिटीन जे आहा ते आमानी कडेन हो इश्यू जाला म्हणून आमी आयज पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेंट जाले। ते टॅक्सी ड्रायव्हरान खंय हॅरेसमेंट केला म्हणून कंप्लेंट दिल्ली आसा रिगार्डींग थंय आडयली गाडी आनी ते भुरग्यांनी म्हणटा हॅरेसमेंट केलो। ते आमचे कडेन तेचे कडेन मॅडमी कडेन आमी विचारले, ती सांगता रिकॉर्डिंग कांय ना म्हणून ती मागीर आफयता म्हणून सांगला। म्हटल्यार तरी जावन हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या गोंयभर टॅक्सीकारांक एवरी टायम जी पळय आपली मशिनरीज मिसयूज करून टॅक्सीकारांक हॅरेसमेंट करपाचें। कित्याक तेंच्यांनी तो स्टेटमेंट केल्लो की आमी मोपा एअरपोर्टाचेर ओला उबर आनी गोवा मायल्स आहात आनी ओला आनी उबर घेवन येतले म्हणून। हे कशेंच शक्य जावचें ना आनी त्या षडयंत्रा मार्फत सरकारान हे आमकां टॅक्सीकारांक हॅरेसमेंट करपाक थ्रू दे मशिनरी यूज केल्ले आहा। कित्याक काल कोणी तरी कंप्लेन केली हांगर आनी पुलिशेन आमकां 9 सुमार हाडून बसयले, आतां 10:30 जाली आनी कंप्लेन कोण आहा तो येवंक ना। सो सरकाराचो हे अशें आहा की लोकल बिजनस जे आहा खंयचे ट्युरिजम प्रोमोट जे कोणी केल्ले ते लोकल बिजनस आहा ते सोंपोवंक सोदता टॅक्सीकारांचे आनी खंय तरी भायल्या प्लेयराक एग्रिगेटराक प्रोमोट करूंक सोदतात। ते आमी केन्नाच जावपाक दिवचे ना। जी 3-4 वर्सां जो आमचो लढा आहा गोवा मायल्सा कडेन एबेस्ट टॅक्सी कडेन, कित्याक जी गोश्ट फिजिबल ना म्हणून जो लढा आहा तेजेपेक्षा स्ट्रॉंग लढा आमचो ओला आनी उबर अगेन्स्ट जातलो। जर मोहीन गुदिनो स्टेटमेंट करता की वी आर कमिंग विथ द काउंटर एअरपोर्टार, नाल्यार आमी फाल्यां जर ते ओला उबराचो काउंटर ओपन करीत नाल्यार आमी फाल्यां जितको टॅक्सी आहा तितक्यो व्हरोन मोपा एअरपोर्टार फुडल्यान दवरतले। हो सरकाराक चेतावणी आहा, कित्याक सरकार हे सेल्फ एम्प्लॉयड युथाचो बिजनस आनी स्टेक होल्डरांचो बिजनस डिस्ट्रॉय करूंक सोदता। आयतारा सकाळी गिरी पर्वरे महामार्गाचेर आशिल्ली PWDची उदका पायपलायन फुटली। पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेले। रस्त्या कुशीक सामान विकपाक बशिल्ल्यांनीच वाल्वा कडेन कितें तरी केल्ल्यान ही पायपलायन फुटला आसूं येता असो दुबाव काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डे हांणी उक्तायला। देखून जाता तितले बेगीन ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी संजय बर्डेन केल्या। उदकाचे बील डेलीचे डेली आमकां वाडून येत आसा आनी हांगा पळयत जाल्यार हांगा कोण तरी एकटो पेडलर काम करता, सायडीक वस्तू विकता म्हणटकूच ते नोजल जे आसले पायपाचे ते किंवा वाल जो आसा न्हू तो ओपन जाल्लो आसा हे आनी सायडीक जे कोण करता न्हू कदाचित तेंच्यांनी जर कितें मारला की उदक जाय म्हणून जाल्यार खंय तरी तें फुटलां। आतां जवळ जवळ अर्दे पावण वर जालें हें उदक व्हांवता, लास्टान लिटर भायर व्हांवत वयता आनी आतां सरकार जे इंजिनियर टॅक्निशियन जे खंयचे डेलीचे डेली वचून पळयता इन्स्पेक्शन जर करता जाल्यार असले इतले उदीक जर व्हांवून जर वयता जाल्यार आमी
म्हणजे स्टाफाक आमी काय प्रत्येक इंजिनियराक असिस्टंट इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर आमी काय जबाबदार दवरूंक शकना. पूण फील्ड ऑफिसर जो आसा जे काम जे पळयता हे पायपलायनीचे तेणी लक्ष दिवन बाबा हे वाल जे आसा न्हू सायडीचे कोण सामान जे विकता हे तांकां उदक मेळना म्हणून कदाचित तेंच्यांनी काडून जे कितें मारला हे पायप फुटला आसतले पिड्ड्यार जाता. आनी हेजेर बेगीतल्या बेगीन आतां हेंच्यांनी विचार करपाक जाय जी पायपलायन जी अख्ख्या गोंयान जी आसा हांगाच आख्खे लोक परवरी न्ही हे अख्ख्या गोंयान अशी चालूच आसता. आनी हेजेर एक गोवोरमेंटान एक बरोसो मनीस बरेचशे मनीस गोवोरमेंट सर्वंट घालपाचे आनी हेचेर लक्ष दवरून केन्ना पायप फुटना हेचेर तरतूद करपाची म्हूण मागता. वास्कोच्या मध्यमवर्गीय लोकांक कोट्यांनी रुपयांक टोपी घालपी दुबावीत नूर अहमदाच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. वास्कोच्या प्रथम वर्ग न्यायालयांत ताणें जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो. न्यायालयान ह्या जामीन अर्जाचेर सोमारा युक्तिवाद दवरला. मजगती वास्को पुलिसांनी शेनवारा नूर अहमदाक न्यायालयांत उबो केल्लो तेन्ना न्यायालयान ताका पुलीस कोठडीत दवरपाचो आदेश जारी केलो. वास्को सयत हेर वाठारांनी लोकांक कोट्यांनी रुपयांची फटणूक केल्ले खातीर दुबावीत अहमदाक पुलिसांनी अटक केल्या. दुबाविताक शेनवारा न्यायालयांत हाजीर करपा खातीर घेवन वतना दुबाविता कडल्यान फटयिल्ल्यो बायल्यो न्यायालयाच्या भायर उब्यो आशिल्ल्यो. मया आयतारा पारंपारीक पद्दतीन नव्याचो उत्सव जालो. ह्या उत्सवाच्या निमतान दिवचल शांतादुर्गा देवस्थानाचे महाजन मया येतात. परब फामिलीच्या घरांत पारंपारीक रीत केल्या उपरांत ते महामायेच्या देवळांत वतात. तशेंच वायगिणी गांवच्या खेतोबा देवस्थानाचे मानकरी वायगणच्यान गांवकार वाड्या वयल्या महामायेच्या देवळांत येतात. हांगासर माया केळबाय पंचायतन देवस्थानाचे तशेंच खेतोबा आनी शांतादुर्गा देवस्थानाचे मानकरी देवीक गाराणें घालून फुडें वतात. गांवांतले लोकूय ह्या वेळार व्हडा संख्येन हाजिरी लायतात आनी उपरांत वाजयत गाजयत शेता कडेन वचून देवाक गाराणें घालून भात कापतात. हे कापिल्ले भात वाजयत गाजयत महामायेच्या देवळांत घेवन येतात. लोक पानां वा गुटखा खावन मेळत थंय थुकतात. ताका लागून सगळे कडेन हळशीक जाता. देखून गुटखा वा पान खावपी लोकांक वास्कोच्या माउंट लिटेरा झी स्कुलान सेफ्तो पावचाचे वितरण केले. जांकां कोणाक पान वा गुटखा खावपाची इत्सा आसा तेंच्यांनी हे पावच वापरचे अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केल्या. आयतारा गांधी जयंतीच्या निमतान वास्कोच्या माउंट लिटेरा झी स्कुलान रेल्वे स्टेशनार नितळसाणीची मोहीम आयोजीत केल्ली. त्या वेळार मुखेल सोयरो म्हणून दाजी उलयतालो. भौशीक सुवातेंचेर थुकिल्ल्यान भलायकेचेर गंभीर समस्या कशी निर्माण जावंक शकता हे शिक्षण दिवपा खातीर विद्यार्थ्यांनी रस्तो नाट्य सादर केल्ले. इसे आप अपने जेब में भी रख सकते हैं. अब जब भी आपको आगे से थूक आए तो इसमें थूके जमीन पर नहीं. आज तांणी हो क्लिनलीनेस ड्रायव्ह दवरला आनी आज क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करता करता तांणी एक स्ट्रीट प्ले केलो आनी ते स्ट्रीट प्लेन म्हणजे स्वच्छता आमी कशी दवरपा जाय, आमचें पर्यावरण आमी कशें राखपा जाय, नाजाल्यार आमचो गांव आमचो शहर कशें राखपा जाय हाचेर ताणें एक सुंदरसो एक स्कीट तयार केलो. तातूंत एक सगळ्यात बरी गोश्ट म्हणटा ती ताणें एक सेफ टूथ म्हणून एक हें काडला, पावच काडला. आमी खुबदां कितें पळयतात की लोक हांगा गुटखा खाता, पान खाता नाजाल्यार कितें खाता आनी मेळटा थंय थुकता. आमी तांकां खूब अवेअर करपाचो प्रयत्न केलो. देवाचे फोटे लावपाक लागले, ते देवाचेरूच थुकपाक लागले. सो विडंबना जावपाक लागली. सो अवेअरनेस जायत आसा लोकांची, लोक खुबशे चेंजूय जावपाक लागल्या. पूण हो एक बरो नवो कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता रोटरी क्लबान काडला आनी ते माउंट लिटरा स्कुलान आज इंट्रोड्यूस केला. हें एक पावच आसा म्हणजे जो गुटखा खाता नाजाल्यार ताणें हे पावच आपल्या कडेन दवरपाचें आनी जितले फाटी 10 ते 15 फाटी तो हातूंत थुकूंक शकता. थुकून तो वयर सील करून सपोज आपल्या कडेन दवरलें आनी खंय मागीर डस्टबिनान उडयलें ताजो म्हाका दिसता खूब फायदो जातलो. हांव सगळ्या कडेन मागता कोण पान खाता नाजाल्यार आनी मुद्दम आमी आतां हाजें वितरण करतले. तांणी सांगलां आमचे कडेन बॉक्सीस दितले म्हणून. सो हाजें आमी वितरण करतले. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की थुकप हें वायटूच. तुमकां इतलेंच सपोज पान खावपाचीच रूच आसा नाजाल्यार कितें आसा जाल्यार हें पावच घेवन भोंवचें आनी तातूंत भितर घालून खंय तरी डस्टबिनान उडोवपाचें. जिणेंत यशस्वी जातले जाल्यार विद्यार्थ्यांनी यत्न करतानाच कश्ट सोंसपाक जाय. सरकार तुमकां आधार दिवपाक तयार आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलां.
दिवचाच्या शिक्षा विजन संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यात मुखेल सोयरे ह्या नात्यान मुखेलमंत्री उलयताले. मुळगांवां आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हणून ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, शिक्षा विजनाचे अध्यक्ष आणि आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले. ते घेवचे पडटले आनी ताका लागून आमकां कदाचित पेरंट्सांक आमकां कळना की भुरग्याचो फुडार कितें शिक्षण घेतल्यार जातलो. ताच्या खातीर आमी आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन करियर गायडन्स खूब मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांच्या पर्यंत पावपाक जाय. गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्यांनी सिटी डेव्हलप केल्यात आनी ज्यो सिटी स्कुलांतल्यान हायर सेकंडरींतल्यान आमी सातत्यान उलयता. पण हाज्याय फुडें ज्यो खूब मोठ्या प्रमाणात एप्टिट्यूड टेस्ट आनी करियर हे कंपल्सरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटात करपाचें आसा. हांवें पोरच्यान पुश करपाक सुरवात केल्लें पण तें कंपल्सरी जावनाशिल्लें. बट ह्या वर्साच्यान एप्टिट्यूड टेस्ट करप भुरग्याचो इंट्रस्ट तितून आसा. भुरग्यांक कितें जाय म्हणजे कदाचित भुरग्याक म्युजीक शिकपाक जाय. हांवें पळयला जो भुरगो इंजिनियरींग कंप्लीट केला BE सिव्हिलान म्हणल्यार तो खंय तरी म्युजीक टीचर म्हणून थंयसर काम. रक्तदान हें श्रेष्ठदान. एकदा तरी रक्तदान करपाकूच जाय. रक्तदान केल्यार भलायकी सुदारता अशें उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या काम करप्यांनी सांगलें. रोटरी क्लब म्हापशा, भारतीय वैजकी संघटना आणि उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी हॉस्पिटलाच्या जोडपावलान गांधी जयंती निमतान रक्तदान शिबिराची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या शिबिराक लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. माझे नाव राफाएल फेर्नांडीस, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा स्टाफ. हांगा कशें रिस्पॉन्स कशें मेळ्ळो तुमकां? हांगा आयज रिस्पॉन्स एकदम बरो मेळ्ळो. खूब लोकांनी आपले ब्लड दिवन आपले रक्तदान केलें आनी हेच भाशेन तुमी 6 म्हयन्यांनी तुमचे ब्लड हें रक्तदान दिवचें. दिल्यार खुबशे फायदे जाता. पयलो फायदो म्हणल्यार तुजें हार्ट फंक्शन बरें जाता, मायंड रिफ्रेश जाता आनी 3 म्हयने जे ब्लड एक्सपायरी जाता पळय ते आदींच सेव जाता. आनी रक्तदान हें जावन आसा व्हडलें श्रेश्ठ दान. हाचे व्हडलें आनीक दान ना. पयलें दान म्हणल्यार एक ब्लड दिवन 3 जाणांचें लायफ सेव जाता. हातले प्लेटलेट म्हणटा पळय ते कोणाक डेंग्यू जाल्यार ताका दिवन लायफ सेव जाता. पॅक्सेल कोणाचें हेमोग्लोबीन लेस जाता ताचे रोखडें हेमोग्लोबीन वाडटा. आनी प्लाज्मा जें जावन आसा कोण बर्न केस जावं सोरो पिवन लिवर फेल जाता ताचो एकदम हिलींग फास्ट जाता. सो एक रक्तदान श्रेश्ठ दान हाचे वरून 3 लायफ सेव जाता. भेदभाव करिनासतना सगळ्यांनी एकठांय येवन एकचार तिगोवन दवरपाक जाय अशें मत कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रा हाणें व्यक्त केलां. आयच्या काळात समाजात वेगवेगळे वाद मुखार येतात. अशा वेळार एकमेकांक सांबाळून घेवपाक म्हत्व दिवपाक जाय अशें मत तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलां. ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनाच्या 68व्या सर्वसाधारण बसकेंत ते उलयताले. ही बसका पोरण्या गोंया आयतारा सेंट जोसेफ वाज रिट्रीट सेंटरांत आयोजीत केल्ली. I would request her also to please come on the stage. Gospel values, the present situation in our country calls that we hold the hands of one another. We should not divide ourselves and say who represents the laity or
all of us represent the church, all of us represent Jesus, and therefore what the great need of the time is collaborative functioning, no solo singing, holding the hands of one another, wherever it may be, all India level, at the level of our state organizations, at the level of our dioceses, but also realizing that we need not only within All India Catholic Union, our state associations, but also with other lay organizations. There are many other lay organizations. We are not competitors. We have to hold the hands of one another. What is most important is that we hold the hands of one another. आज गांधी जयंतीच्या निमतान गोयच्या संत निरंकारी मंडळान नितळसाण मोहीम राबयली. संत निरंकारी मंडळ हांची शाखा पुराय जगभरात आसा. संत निरंकारी मिशन पुराय जगभरात लोकांक ज्ञान आणि बरे विचार दिवपाचे काम करता. त्याचबरोबर ही संस्था पुराय देशात तशेंच विदेशात लेगीत वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबयत आसता. गांधी जयंतीच्या निमतान संत निरंकारी मिशनान गोयची सगळी रेल्वे स्टेशनां नितळ करपाची मोहीम राबयली. या नितळसाण मोहिमेन पेडण्या ते मडगांव मेरेनची सगळी रेल्वे स्टेशनां संत निरंकारी मंडळान नितळ गेली. मायनिंग रिझम्पशनाचे सरकाराक पडूनच वचूंक ना. जो सरकार एका टायमार सांगतालो आमकां मतां मारा, आमी डबल फोर्सान मायनिंग सुरू करतले, ह्या सरकाराक मायनिंगाचो विचार पडला अशी सडेतोड टिका गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान भाजप सरकाराचेर केला. मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करून सगळी गोंयची मिना गोंयच्या भायल्या पयशाकारांक दिवपाची चालू आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. मायनिंग रिझम्पशनाचेर जेन्ना हावजान डिबेट जाली तेन्ना मुखेलमंत्र्यान उतर दिलें की 6 म्हयन्यान मायनिंग सुरवात जातले. हांवें तेन्ना ताका सांगिल्लें की फुडले पावस मेरेन मायनिंग कशेंच सुरवात जायना. आज पेपराचेर अनाउन्समेंट जाल्लो आहा की मार्च 2022 मेरेन मायनिंग जावचें ना. हाजो अर्थ कितें जाता की सरकार असेंब्लीन फटी मारता, लोकांक जी उतरां दिता थंय फटी मारता, आनी सरकार मायनिंग रिझम्पशनाचे सरकाराक पडूनच वचूंक ना. जो सरकार एक टायमार सांगतालो की 6 म्हयन्यांनी आमकां मतां मारा, आमी डबल फोर्सान मायनिंग सुरवात करतले म्हणून, ह्या सरकारान मायनिंगाचे हांकां विसर पडल्या. मायनिंग डिपेंडंट गेले तेल लायत म्हणटा ते, आनी आतां मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करून सगळी गोंयची मिना खंयचे तरी एक भायले पुंजपतीक दिवपाचें कारस्थान तेंचें चालू आहा. शिक्षकांनी 6 ते 7 वरां पुस्तकी ज्ञान दिवचे परस सुशिक्षीत पिळगी घडोवपाचेर शिक्षण संस्थांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. दर एका शिक्षकान प्रामाणीक रावन आयची खरी गरज वळखून शिक्षणीक मळार वावर करप गरजेचें अशें गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी सांगलें. गोंय विद्या प्रसारक मंडळाच्या 111व्या स्थापन दिसा निमतान मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. ह्या वेळार गोंय विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष भास्कर खांडेपारकर, कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष कृष्णा शेटये, सचिव जयद मोडूरकार तशेंच आल्मेदा हायस्कुलाचो मुख्याध्यापिका सांताना कुलासो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शिक्षणीक संस्था चालू जाल्यो दादा वैद्य सारके लोकांक एक सुशिक्षीत पिढी घडोवपाक जाय आशिल्ली. ती फक्त दोतोर आनी इंजिनियर जावचे म्हणून ताणें ही संस्था काडूना. तेन्ना ते कॉन्सेप्टूच कितलो आसलो म्हाका खबर ना. तेन्ना आशियांतली पयली मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी गोंयांत सुरू जाल्ली. अशे वेळार तांकां दिसतालें की बरो नागरीक घडोवचो. एक राष्ट्रीय विचारान जेन्ना भारतभर विचाराचो प्रसार जाता आनी गोंयांत आमी महाराष्ट्रा कडेन पळयताले की अशे तरेचे विचार, अशे तरेचे नागरीक, अशे तरेची पिढी गोंयांत जावप जाय जी फुडें गोंय घडयतली. हांवें म्हणलें तशें फुडें गोंय घडयतली 111 वर्सांचे नंतर फाटल्यान वळून पळयतात न्हू, आमी ते पळयतात की आमच्यो शैक्षणीक संस्था ज्यो तयार जाल्यात त्यो फुडली पिढी घडयतात ते कितें. कारण हांवें म्हणलें तशें संस्था ही संस्थेचे कितले स्कूल चलतात, संस्थेचे कितले कॉलेजी चलतात, संस्थेचे कितल्यो बिल्डिंगो आसात आनी त्यो बिल्डिंगो कितल्यो चकचकीत, हाजेर शैक्षणीक संस्था करना जाल्यार ह्या शिक्षण संस्थेत कितल्यो टिचरी आसात, त्यो कितल्यो बऱ्यो टिचरी आसात, त्यो नव्यो पिढी कश्यो घडयतात आनी फाटल्या 100 वर्सान हांगा कोण भुरगे शिकून व्हडले जाले.
कोयर मळबांतल्यान तळ्यान पडूंक ना वो हांगच्याच लोकांनी उडयला. सरपंचान तांच्या कडल्यान पयशे घेवन तळे नितळ केला. ह्यान फुडें तळ्यार कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी आमदार मायकल लोबोन दिल्या. आनीक जर तर तळ्यान कोयर दिसलो जाल्यार शॉपकारांक दरेकी 5,000 दंड घालतले अशें मायकल सांगता. हो कचरो जो हो मॅन मेड वयरसून पडोंक ना आनी हो कचरो तळ्यान कोणे उडयलो आमच्याच लोकांनी उडयलो. हिंगा कोण शॉपां हिंगा आहा पळय ती आनी सरपंचान ह्याच शॉपा कडसून पयशे घेतले हे सगळे हो काडपाक. आतां फुडल्या फावटी तांकां फायन पडटली. सगळीं शॉपां जी आहा तांकां सगळ्यांक फुडल्या फावटी 5,000 रुपयाची फायन पडटली. आनीक जो तर तळ्यान कचरो दिसलो 5,000 रुपयाची फायन. आयज सगळीं हिंगासर आमची भारतीय जनता पार्टीची महिला येयल्ली आहा, तशेंच कार्यकर्ता येयल्ले आहात, सगळे लिडर येयल्ले आहा, वॉर्ड मेंबर्स येयल्ले आहा, सरपंच येयल्ले आहा हे कचरो व्हरपाक. दीस इज द सेवा ऑफ महात्मा गांधी. एंड देन सेकंड लिडर इज आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. स्वच्छता ही सेवा तेणे स्टार्ट केली स्वच्छ भारत मिशन नाव इन 2014. लेट अस ऑल वर्क टुगेदर टू सी दॅट सगळी गोंयची तळी नल्लाज गटर्स आर क्लीन आणि तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द पीपल. लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी बरो गार्बेज प्लांट केल्लो आहा थिंगा स्वता जर तर आमी हो कचरो काडून हेका दिल्लो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराक जाल्यार हिंगा पडचो नासलो, व्हांवान पडचो नासलो, तळ्यान पडचो नासलो. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द पीपल. फर्स्ट टाइम यू हॅव टू टेल द पीपल नायसली. द मिनिट दे डोंट लिसन यू हॅव टू गिव अ फायन ऑफ 5,000 रुपीज. देन दे विल लिसन. महात्मा गांधीजीन देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर जे त्याग केले ते आज तांच्या 153व्या जयंतीकूय कोण विसरूंक नात. गांधीजीन सदांच सत्य आनी अहिंसेचो मार्ग आपणायलो. तशेंच भारतात त्या वेळार ब्रिटीश सरकारान लायिल्ल्या कराचो विरोध म्हणून दांडी मार्च लेगीत काडलो अशें मत गांधी जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें मांडले. आयज देशात सत्तेर आशिल्ले सरकार फाटलीं 8.5 वर्सां फटीची आश्वासनां दीत आयल्यात. सत्याच्या मार्गार वचनासतना देशाक जाती धर्माचेर तोडपाचो यत्न करतात अशी टिका अमित पाटकरान ह्या वेळार केली. सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार. आज हे दोन महान फुडारी ज्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याक लागून जे त्याग केले, जे आपले जीवन महात्मा गांधीन देशाच्या स्वातंत्र्या लागून जे दिले ते म्हाका दिसता आज युनी बाबान सांगले तशें की आज एक्चुअली 153वो तांची जयंती दीस. म्हणजे 150 वर्सां तरी 150 वर्सां जावन सुद्धा आज ते प्रत्येक मनशाच्या काळजान आसात. कित्याक तांणी जो हो त्याग केलो ते सदांच सत्य आणि अहिंसा ह्या मार्गात चलपी फुडारी आशिल्ले. आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंटान सांगले की महात्मा गांधी म्हणटा ते सदांच सत्याच्या मार्गार वताले, अहिंसाचे मार्गार वचपी. जेन्ना ब्रिटिशरांनी भारत देशांत जेन्ना सॉल्टाचेर टॅक्स लायलो तेन्ना तांणी हो दांडी मार्च एक आंदोलन, दांडी मार्च हे आंदोलन केलें. आणि जशें तांणी सांगले की जेन्ना ते साऊथ आफ्रिकेंतल्यान जेन्ना भारतान आयले तांणी पूर्ण भारत देशाचो दौरो केलो. आज ती सेम परिस्थिती आसा. जे हे सरकार गेल्ली 8-8.5 वर्सां फक्त लोकांक फटींग आश्वासनां दिता, सत्याच्या मार्गारूच वचना. आणि जे आज देश तोडपाचे ते मागीर जातीचेर जावं, धर्माचेर जावं, भाशेचेर जावं, जे आज डिफरन्सीस जे पळय तयार करतात ते आज आमचो नेतो, काँग्रेस पक्षाचो नेतो श्री राहुल गांधी हांणी पूर्ण देशभर म्हळ्यार कन्याकुमारी टू काश्मीर पदयात्रा चालू केल्ली आसा. आज 26वो दीस तांणी काल मेरेन 624 किलोमीटर पदयात्रा केल्ली आसा. वास्को MES महाविद्यालय जाल्ल्या सरचिटणीसाच्या पदाच्या वेंचणुकेत भाजपाचो तेंको आशिल्लो अंकीत यादव वेंचून आयला. वास्कोचे आमदार दाजी साळकरान ताचें अभिनंदन केलें. राजकारणात भितर सरतना महाविद्यालयाची वेंचणूक जिखप ही पयली पायरी. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वेंचून दिल्ल्या खातीर महाविद्यालयाचे तशेंच वास्कोचें नांव वयर काडचें अशें ताणें सांगलें.
भारतीय जनता पार्टीन सपोर्ट केल्लो पॅनल जिखिल्लो आसा. कॉलेज इलेक्शन्स म्हणटा ते फर्स्ट स्टेप म्हणजे व्हडलो एक खंय तरी पॉलिटिक्सान तूं उडी मारता आसतना हो फर्स्ट स्टेप. आनी आज खंय तरी आज अंकित यादव आनी ताची फूल टीम जिखून आज खंय तरी दिसून येता की आज सगळे भारतीय जनता पार्टीचेर आमचे लिडरशिपीचेर विश्वास दवरता. आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी हांकां लोक कितले मानतात आनी यूथ ताजे फाटल्यान कितले उबे रावल्या ह्या इलेक्शना वयल्यान कळटा. आनी म्हाका दिसता आज आमचे कडेन गोंयान बसून ऑनरेबल CM आमचो प्रमोद सावंत बरें काम करता. एक युवा शक्ती आनी ही सगळी पळयता ती युवा शक्ती हांव तांचे सगळ्या कडेन मागता आज तुमकां लोकांनी तुमच्या कॉलेजीन निवडून दिला आनी बरें काम करचें आपल्या कॉलेजी खातीर, आपल्या स्टुडंट्सां खातीर, आमच्या वास्को खातीर, मुरगांव तालुका खातीर आपल्या कॉलेजीचें नांव वयर करचें आनी तुमचें फ्युचर बरें तुमी करचें म्हणून. सपोर्ट किया और मुझे जिता के लेके आया. उसके बाद मैं अपने दादी सर का बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ जिन्हें मुझे पूरा सपोर्ट किया अपने गाइडेंस के साथ. उसके बाद मैं मोहन गदीनो का सपोर्ट करता हूँ जिन्हें मुझे सिखाया है कि क्या करना है, कैसे करना है. उसके बाद मैं अमोलकर सर का बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्हें उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्या करना है, किस समय क्या करना है बोल के. उसके बाद मैं अमित चोपड़ेकर सर का बहुत ही शुक्रिया करता हूँ जिन्हें मुझे हर समय कोई भी मुश्किल में कोई भी समय में मुझे साथ दिया. उसके बाद अपने गोविंद भाई, बाद में कमला प्रसाद सर ने भी मुझे बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया. उसको वैसे आज मैं जीत के आया हूँ और मैं आज सभी यहाँ पे जितने लोग हैं मेरे युवा के, मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे जिता के लाया है, मैं सिर्फ उनकी वजह से हूँ. उसके लिए सभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल. त्याच बरोबर गोमंतक TV फॉलो करा फेसबुकाचेर सुद्दां. आनी पळयत रावात गोमंतक TV.